मोगाच्या भावान भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक आनी आमकां सगल्यांक जागृत रावूंक आपयता. मनशाचो पूत केन्ना येतलो, खंयचे घडये घेतलो तें आमकां खबर ना. मनशाचो पूत येतलो हाचो आमी दोन भाशेन अर्थ समजूंक जाता. पयलें म्हणल्यार आमच्या मरणाचो, आमकां केन्ना देव आपयतलो आनी आमी जेजूक आनी देवाक केन्ना मेळटली ती आमकां खबर ना. वो दुसरें म्हणल्यार जेजूचें दुसरें येण्याची खबर आयचें शुभ वर्तमान करता. देखूनच जेजू आयज आमकां जागृत रावूंक आनी आमचो बोवार्द वाडोवंक आपयता. हें आमी मनशाच्या पुताच्या येण्याचें कशें जेजू आमकां जागृत रावंक आपयता काय. आमकां देवान सगल्यांक जायतीं देणी दिल्लीं आसात. आमकां ताणें बरी भलायकी दिल्या, ताणें आमकां टॅलंट्स दिल्यात, आमकां गिरेस्तकाय दिल्या, बरे गूण दिल्यात. हे सगळे आमी देवाच्याच वावराक आनी देवाच्याच कार्याक आमी वावरूंक जेजू आयज आमकां आपयता. आनी आमी तर हेंच ह्या जिवितांत आसतना देवाच्या राजाचेर देवाच्या राज परगटण्याचेर आमी काम करिनात जाल्यार जेजू येतलो आनी आमकां तें केन्ना येतलो तें आमकां कळचें ना, अशें जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आमी जायते फावटी त्या भास्कोड चाकरा भाशेन जाल्यात. आमी म्हणटात आजून वेळ आसा, आमी मागीर केल्यार जाता, अशें म्हणटात आमी. आनी जेन्ना टायम जाता तेन्ना वेळ येता तेन्ना आमी आख्खी उचांबूळ जातात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या कोन्यांतल्यान आनी दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी देवाच्याच वावरांत हाजीर जावंक आयज जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत आपयता. दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी बऱ्यो करण्यो करून, आमच्या पेल्याचो मोग करून, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी देवाचें कार्य फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरजेचीं. तर आयज ह्या धाकटुल्या बऱ्या आनी भास्कोळ चाकराच्या ओंपारींतल्यान जेजू आमकां हें सगळें स्पश्ट करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी देवाक केन्ना मेळटली ती आमी नकळत. तर आमी दर एक घडी आमच्या जिवितांतल्यान ताचेरूच जिवीत आमचें आदारूंक गरजेचें. आनी आमच्या जिवितांतल्यान बऱ्या करण्यांतल्यान पेल्याच्या मोगान आमचे सेवेन आनी आमी जिवंक गरजेचीं. हेंच आमी आयच्या मिसाच्या बलिदानांत हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया की आमकां एक बरीं मनशां कर. आमचें जिवीत एक जेजूच्या खऱ्या गवायाचें करूंक आमी ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.